कोरिंथकारांक बरयली पळय दुसरी चीट आनी 5 वोड 15 मोदें. जीं जिवीं आसात ते या मुखार, म्हणल्यार जीं जियेतात, जीं जिवीं आसात तीं मुखार, तीं आयज वो या मुखार. आपण्या पासत जियोचें न्हू. कितें बरयलां? जीं जिवीं आसात पळय ते या मुखार आपल्या पासत जियोचें न्हूय. आमी शिर्वीस करूं वो वेपार करूं, कसलेंय आमी काम कोत्ता, हांव तुमकां विचारता कोणा पासत कोत्ता? आमी आमच्या पासत कोत्ता. आपणाकूच आमी मेहनत कोत्ता. आमच्याच पासत आमी प्रयास कोत्तात. आमकांच आमी आमचो घाम व्हांवयता. पूण बायबलांत कितें तरी मातशें वेगळें आसा. जीं जिवीं आसात पळय ते या मुखार आपल्या खातीर जियोचें न्हू, पूण ताणें जियोवपाची जे ताज्या पासत मेलो आनी तांच्या खातीर मोडणांतल्यान जिवोवन जालो पळय. आमी कोणा पासत जियोंक जाय? आमचे पासत मेलो आनी पुनर्जिवन जालो पळय ताच्याच खातीर आमी जियोंक जाय. तोच तो सगळ्यां पासत मरोन गेल्लो. जेजू ख्रिस्त कित्या पासत आमच्या पासत मेलो? आमी जीं जिवीं आसात पळय तीं मुखार ताजे पासत जियोंक. जेजू ख्रिस्त मेलो, खुर्साचेर आपणाचो प्राण दिलो. कित्या पासत मेलो अशें आमी म्हणत जाल्यार आमी या मुखार आमचें ताणें चिंतलें, आमचे खातीर ताणें जीव दिलो, मोडणांतल्यान परतून तो जिवोवन जालो त्याच जेजू पासत जियोंक. ह्या भाशेन सर्वेस्पराची आशा. म्हटल्यार जे कोण पळय लोक सर्वेस्पराचे पळय तेणें उतारोण घेतला, तांचे जिवितांत सगळ्याकीन पयलें ताणें कितें करूंक जाय? ताणें आपल्या पासत जियोवप उपकारो ना. तुमी शिक्षण जिखतात तुमच्या पासत न्हय. तुमी वेपार करतात पळय ते तुमच्या पासत न्हय. तुमी सर्वीस करतात पळय तुमच्या पासत न्हय. तुमी जियेतात पळय तेंवूय तुमच्या पासत न्हय. आमी जें कितें करतात पयलें तें आमी कोणा पासत करूंक जाय? आमकां जिवीत दिलां पळय ताणें, सर्वेस्परा पासत करूंक जाय. ही जावन आसा सर्वेस्पराची इच्छा. ह्या संवसारांत सर्वेस्परान पळय मनशाची रचना केल्या ती कित्या पासत रचल्या? आपल्या पासत ताणें रचली. आपल्या खातीर सर्वेस्परान रचून केल्या. आतां ताचें उदाहरण पळोवया. जरी तर एका पोस्तार वयतात आनी तुमी पेन विकत्याक घेतात जाल्यार ते कोणा पासत तुमी पेन विकतें घेता? घोडेक तूं जोती विकती घेता. आतां ती जोती कोणा पासत विकती घेता? तुमी एक मोबायल फोन विकतो घेता जाल्यार कोणा पासत तो मोबायल फोन विकतो घेता? तुमी एक घोड्याल विकतें घेता जाल्यार ते कोणा पासत विकतें घेता? जरी तुमी एक शर्ट विकतो घेता कोणा पासत घेता? जरी तूं एक साडी विकती घेता कोणा पासत तूं घेताय? तुज्याच पासत न्हय, तुमच्याच वापराक न्हय. जें कितें तुमी विकतें घेतात तुमी तें तुमकांच वापरपाक तें तुमी विकतें घेतात. तुमचे मदें कितलो लोक विश्वास करता जेजू ख्रिस्त ताणें आमकां ताज्या मोलादीक रोगतान विकती घेतल्यान? तुमी मातशें हात दाखयात. जेजू क्रिस्तान म्हाका मोलादीक रोगतान विकतो घेतला. बरें आसा. जेजू क्रिस्तान आमकां विकतीं घेतला जाल्यार आमकां विकतीं घेतला पळय ते जेजू क्रिस्ताक आमचेर आख्खो अधिकार आसा. कित्याक विकतीं घेतल्या? आमचो उपयोग करच्याक. आमचो उपयोग करच्या खातीर. ताच्या हातान एक आयदन कशें, ताजे खोशे पोरमोणे आनी ताजे इच्छे पोरमोणे आमी जेवशी म्हणून ताणें विकतीं घेतल्यान. आमी एक गरजेक लागून पेन विकतें घेता. तें पेन बरे भाशेन बरयतले ही तुजी आशा. आतां तें पेन तुमी विकतें घेतलां तें आतां बरोवना तूं कितें म्हणटलोय? सारकें तें बरोवना जाल्यार तें पेन तूं मातशें आपटितलोय. हे भाशेन करून मागीर तूं परतून तें पळोवंक लागतलोय. तरी आसतना तें बरोवना जाल्यार कितें करतलोय? बेजार जावन मागीर तें कोनशाक आपटितलोय. तुवेंनूच विकतें घेतलां पळय तें पेन आतां तुका जाय पळय ते भाशेन बरोवना म्हणून तूं सारको बेजार जालाय, दुखी जाताय. बेश्टेच विकतें घेतलां अशें तूं म्हणटाय. कित्याक अशें करताय? तें तुज्या उपयोगाक येना म्हणून. आयज म्हजो प्रस्न तूं मातसो आयक. सर्वेस्पण आमकां रुपयान ताणें विकतीं घेवंक ना, भांगरान ताणें आमकां विकतीं घेवंक ना. सर्वेस्पण आमकां कशीं विकतीं घेतलां तुमी तें बरे भाशेन जाणा काय? सर्वेस्पण आपल्याच्या पुताच्या रोगता वरवीं जेजू क्रिस्ताक खुर्साचेर खिळावन आमकां विकतीं घेतल्यां. आमी एकदम मोलादीक. आमी सारकींच मोलादीक. आमकां विकतीं घेवच्या खातीर जेजू क्रिस्ताक ताणें आपल्याच्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक खिळायलो.
आमी इतली मोलादीक जरी आमी कोणाक इतलें मोल दिता जाल्यार बरें मोल तर आमी फारीक केला जाल्यार तातूंतल्यान आमकां बरी खुशालकाय आमी आवंडेता. एक खोटारी कार तुवें विकतें घेतला जाल्यार तातूंतल्यान कितलो आनंद थोडोच तो मेवतलो. अदीक पयशे दिवन तुवें ती बायक विकती घेतला, अदीक पयशे घेवन तुवें ती कार विकती घेतल्या, अदीक पयशे दिवन तुवें तें शर्ट पॅन्ट विकतें घेतला, अदीक आनंद तुका मेवचे खातीर तुवें घेतला. हें तूं मानताय वो ना? जे कोणाक तूं चड मोल दिवन तूं विकतें घेताय, जी वस्त तुवें पयशांचें मोल दिवन विकती घेतल्या, तातूंतल्यान तुका आनीक खुशालकाय मेवपाक तूं आशा दवरताय. जाल्यार सर्वेस्परान आपल्याच्याच एकल्या पुताक दिवन आपल्या एकल्याच पुताकूच ताणें आमकां तर दिलो जाल्यार तो कितलो आमचे कडल्यान खुशालकाय वो आनंद तो आवंडेता. मातशें चिंतून पळयात. आपल्याच्या पुताच्या रोगतान तेंच ताणें एक मोल दिलां आनी आमकां विकती घेतल्यान आमी सर्वेस्परा पासत उपयोगी जाता काय? मातशें चिंतून पळयात. सर्वेस्पराच्या राज्या पासत आमी उपयोगी जाता काय? मातशें चिंतून तुमी पळयात. जेजू क्रिस्त सकाळचें उठना फुडें ताचो सकाळचो कितें चिंतप? लोकांचे विशींनूच. तांकां बरी खबर सांगोंक जाय, तांकां सर्वेस्पराच्या राज्या विशीं सांगोंक जाय, तांकां थारोवणेन भितर येवंक जाय. हीच न्हू सर्वेस्पराची इच्छा, तांचेंच मोन. जाल्यार आतां आमचें कितें? सकाळीं उठ्ठा आमी, आतां आमी तयार जावंक जाय, बेगीन बेगीन आमकां कामाक वचोंक जाय, शिरवेसेक वचोंक जाय, धंदो करूंक जावो, आमची खासगी कामां आमी करूंक जाय, आमचें घरचें काम करूंक जाय. बारकायेन तर आमी पळयत जाल्यार सकाळीं सावन आमी उठत आनी दनपारचे ओ रातचे पसून न्हिदो जाल्यार चडशे आमी आमचो वेळ, आमची शक्ती आसा पळय ती आनी आमचे पयशे ते आमी आमचेरूच ते देस्पेस कोत्ता. आमी ते आमचेच पासत ते उपयोग करता, पूण खरेपणी आमी सर्वेस्परा पासत उपयोगी जावची. सर्वेस्परा पासत आमी उपयोग जावंक जाय आसली, पूण प्रश्न कितें? आमी सर्वेस्परा पासत उपयोगी जाता काय? घोडेक ते 5% जायत वो 10% जायत, पूण सर्वेस्पर ह्या मुखार पळय ती जियेता ती आपण्या पासत जियोवचें न्हय, आमच्या पासत जो मेलो आनी पुरून जीवन जालो पळय ताच्या पासत जियेतली. ह्या भावार्थान जेजू क्रिस्ताक तुज्या आनी म्हज्या पासत ताणें पाठवयलो. जेजू क्रिस्तान तुजेर आनी म्हजेर जायतो भरवंसो दवरलो. हांव तांकां पुनर्जीवन करतलो. ते आपल्या अपराधान आनी पातकान ती मेल्या, श्रापीत जिवीत ते जियेतात, सैतानाची गुलाम ती जाल्या, सर्वेस्पराचे दुस्मान ती जाल्या. तांकां हांव बदलतलो, तांकां हांव जिवी करतलो, सैतानाच्या हातांतल्यान तांकां हांव सोडयतलो. सैतानाच्या हातींतल्यान पातक कोत्ता पळय त्या संवयेंतल्यान आपल्या भुरग्यांक हांव सोडयतलो. अशें सोडोवणेचे ते वाटेर हांव म्हजो प्राणूय सोंपयतलो. ह्या पासत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो. म्हाका आनी तुका पातकाच्या चोपक्यांतल्यान सैतानाच्या त्या बंदखणींतल्यान सोडोवच्याक आयलो. सर्वेस्पराकून आमी जी सगळीं पयस जालेलीं पळय ताका सर्वेस्परा लागचीं लागीं हाडूंक, सर्वेस्पराचे नदरेन आमी दुस्मान कशीं आसलीं पळय तीं सर्वेस्पराची भुरगीं करूंक आनी आमचो एकवट करूंक जेजू क्रिस्तान आपल्याचो प्राण दिलो. कित्याक हे भाशेन ताणें आपल्याचें प्राण दिलां अशें म्हणल्यार आमी ताचे खुशे प्रमाणे जियोवचें त्या पासत, आमी ताची भुरगीं जावन जियोवची त्या पासत. आमी ह्या मुखार आमचे पासत जियोवची ना, पूण ताजे पासत आमी जियेतली वो भरवोसो धरून आमचे पासत प्राण सोंपयलो. जेजू क्रिस्त मरण मागीर पुनर्जीवन जालो, प्राण मागीर स्वर्गार गेल्या उपरांत अशें म्हणटा. हें अशें बरयल्लें आसा, हांव तुका म्हणना, एक भक्तान अशें बरयलां. हें एक विचार कितें म्हणटा तें तुमी जाणा. पातक्या मनशा पासत जेजू क्रिस्त मेलो आनीक पुनर्जीवन जालो आनी त्या उपरांत तो स्वर्गार गेलो. आनी असो मागीर जेजू क्रिस्त स्वर्गार गेल्या उपरांत थिंगा स्वर्गदूत ताजे लागीं आयले. जेजू, पातक्या मनशा पासत तुवें जिवीत दिलें. आतां पातकी मनशांक इफेनान वचपाची गरज ना. सगळ्यां पासत तुवें फारीकपण दिलें. जें मोल आसा तें फारीक केलें. मोलादीक रोगोर तुवें व्हांवोवन दर एकल्याचें फारीकपण दिलें. आतां कोणाकूच इफेनान वचपाची गरज ना. आमी वचोन ह्या आख्ख्या संवसारान वचोन तुजी बरी खबर सांगतले. ह्या भाशेन
त्या आंज बुडव्यांनी म्हणलें. ह्या भाशेन स्वर्गदूतान म्हणटोस जेजू क्रिस्तान कितें उतर दिलें तें तुमी जाणाव? तुमकां कोणाकूय थिंगा वचपाची गरज ना. कित्याक तें अशें? ज्या कोणा पासत हांवें म्हजें जिवीत सोंपयलें, ज्या सगल्यांचें म्हज्या जिविता पासत हांवें तांचें मोग केलो, म्हज्या अमोलीक रोगतान तांकां हांवें नितोळ केला, म्हजीं तीं भुरगीं त्या संवसारान आसा. तीं म्हज्या पासत जियेतलीं. तीं म्हज्या मोगाचो प्रचार करतलीं. तीं आख्ख्या संवसारान वचोन म्हज्या खुर्साचे बरे खोबरेचो संदेश वांटतलीं. तांचेर हांव भरवंसो दवरता. असो भरवंसो दवरून जेजू क्रिस्तान आपल्याचें सगळें काम करून तो गेलो. आतां उरलेलें काम कोणाच्या हातीन आसा? आमच्या हातीन आसा. थोडे दीस आदीं आमी आनी आमचे इश्ट ते सगळे पास्टर एका हॉटेलाचेर जेवणाक आमी थंय गेले. तें हॉटेल मातशें म्हारगायेचें हॉटेल. त्या हॉटेलान आमी वचोन जे लोक वेगवेगळे सुवातेसान वेगवेगळे देशांतल्यान थंयसर ते आयले. आतां आमी थंयसर या, थिंगा वचोन जेवया. तें लागींच आसा. थिंगा बरें हॉटेल आसा, पूण तें मातशें म्हारग आसा. आनी कितलेंय तो तें म्हारग आसा जाल्यार अशें चिंतालें कितलें म्हारग आसतलें काय, पूण तरी आसतना थिंगाच ते गेले. आतां त्या वेळ जालो पळय 11 आनी 12 जालीं. आतां थिंगासर चालत्या हॉटेलां खूंय आसचें ना न्ही. आतां हें हॉटेल थिंगा 24 वरां उक्तें आसता म्हणून थिंगा आमी आतां या. बरें आसा. आतां गेले आमी थिंगासर. थिंगासून गेल्या उपरांत सगळे आमी थिंगा बसले आनी त्या मनशान आमकां एक मेनू दिलो. त्या हॉटेलान कितें जेवण दितात पळय तें सगळें ताचेर बरयल्लें आसा. आनी कसलें जेवण थिंगा तो दितात आनी तांचे पळय कितले रेट आसा तीय बरयल्ली आसा. आतां तुमी बारकायेन आयकात. एक एकल्याक थिंगासर आतां मेनू तो दिला आनी आतां हांव चिंता कितें ऑर्डर आमी दिवची. थिंगा अशें बरयल्लें आसा. दाल 935 रुपया. हें कितें? फकत दाल 935 रुपया. सूप 450 रुपया. बिर्याणी 2300 रुपया. आतां कितें खावचें? दर एकलो तो मेनू पळयता, पूण कोणूच ऑर्डर दिना. कोणूच ऑर्डरूच दिना. तुमी स्वत मानात, हांवें दालूच ऑर्डर केली. कित्याक त्या लिस्टान तेंच मातशें उणें मोलाचें. इल्लीशी दाल, थिंगा थोडें शीत आनी मागीर उपरांत सूप. कितें तरी खावंक जाय न्हू. आनी उरलेले पळय ते सेवकूय आसले ते. आतां कितें करचें तेवूय ती रेट पळोवन सारकेच भिले. ब्रदर, ही बिर्याणी म्हज्यान आख्खी खावंक जावचें ना. आमी दोगी शॅर करुया काय? फूल कितें साकी आमी खावंक जाता, पूण हें कितें 2000 वयर ताची. सारकें ब्रदर, म्हज्यानी ती फूल खावंक जावची ना आनी आमी शॅर करुया. थिंगा शॅरींग सुरू जाता. जाल्यार हांवें थोडेंशें सिंपल जेवण करचें म्हणून दाव आनी तें सूप ऑर्डर केल्या उपरांत आतां तुमी विस्वास करूंक जाय, तें दाव आनी तें शीत हांवें कितलो वगत खाल्लें. कित्याक प्लेट तर खाली जाल्यार परतून ऑर्डर दिवची पडटली न्हू. बरें आसा. जे येयलेले पळय ते दुसऱ्या राज्यांतल्यान दुसऱ्या शारांतल्यान आयले त्या पासत. आतां ते हैदराबाद येयला म्हणून तें बील फारीक करपाची जबाबदारी आतां ती म्हाजीच न्हय. जायते त्रास जाले. त्या हॉटेलान वचपाचें चड करून म्हाजी खुशी नासली, पूण चडशें सगळीं हॉटेलां 10-11 म्हणल्यार काबार जाता. आतां त्या पासतूच मिटींग काबार जाली. आतां मध्यान जालें, 12 जालीं आनी दुसरें हॉटेल ना. आनीक दुसरें हॉटेल आतां थिंगा ना. त्या पासत त्या हॉटेलान आमी गेले. तुमी स्वत मानात कोणाचेंच पोट भरोंक ना. कोणूच धादोसकायेन जेवंक ना. शेवटाक रोखडेच हांवें त्या वेटराक म्हणलें, तूं वचोन मातशें तें बील घेवन यो. बील घेवन यो, बील घेवन यो. हांव ताका सांगता, पूण तो म्हणटा नाका सर, तुमचें ऑलरेडी पेमेंट थिंगा जालोलें आसा. कोणें पे केलें? तुज्या सांगाता पळय कोण बसल्या पळय ताणें पयलेंच कार्ड दिलें. कितलेंय बील जावं दी, हांवच फारीक करतलों म्हणलें. पयलेंच तें फारीक केलां, तुका आनी पे करपाची गरज ना अशें म्हणलें. तेन्ना म्हाका सारकोच राग येयलो जाणा. आतां तो दाखोवचो म्हूण नको, वो भितर दवरचो म्हूण नको. त्या मनशान म्हाका पयलेंच तर बील फारीक केलां म्हणून अशें सांगलेलें. तुमी हिंगा बरी आसतात, त्या दिसा म्हाका खावंक जावंक ना.
ताणें तें पयलेंच बील फारीक केलां म्हणून हें जाण आसलो जाल्यार पोट भरून मातसो तरी खावपाचो न्हू. बरोबर आसलें पळय तेंकांय पोट भरपाचें न्हू. तुमीच सांगात सारकें न्हू अशें जावपाचें. पूण पयलेंच तूं तिका फारीक केलां हें आमी नॉको आसलें म्हणून. एके वाटेन भूक लागलेली तरी आमी पोट भरून जेवंक ना. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान पयलेचानूच सगल्या पासत मोल फारीक केला. जायतो लोक ते नॉको आसतना आयज पर्यंत पातकानूच जिवीत सारीत आसा. ते आयज नॉको आसतना आयज जायतो लोक मोन्नाचे भिरांतीन ते जियेतात. मोयल्यार हांव फिफेन्नान वयतलों आनी म्हाजी पातकां जायतीं आसा हांव जाणा. असल्या भिरांतीन ते जियेतात. बिलाचें फारीकपण दिल्लें आसा हें नॉको म्हणून तेका लागून पोट भरून हांव जेवंक ना. जेजू ख्रिस्त खुर्साचेर मेला म्हणून आजून पसून लोक तांकां खबर ना म्हणून आयज पर्यंत लोकांचो नाश जायत आसा. जेजू ख्रिस्त खुर्साचेर तुज्या आनी म्हज्या पासत तो मेलो म्हणून आनी तेन्ना तुज्या पासत तो मेलो म्हणून जेजूच्या मनान कितें विचार आसलो तुमी जाणा. जेन्ना पळय ती म्हज्या रोगतान नितोळ जातलीं तीं सोगलीं म्हज्या पासतूच जियेतलीं. ह्याच भावार्थानूच जेजून आपणाचो जीव दिलो. आतां म्हजो प्रश्न म्हणल्यार तो बोरवोसो तूं तोडटाय काय वो ताच्या बोरवोस्याक तूं एकदम मजबूत कोत्ताय. मातशें तुमी विचार करात. जेजू ख्रिस्त ताणें पातकी मनशाक साल्वार करूंक आपणाचो जीव दिलो. तुका आनी म्हाका साल्वार करच्याक जेजू क्रिस्तान आपल्याचो प्राण पासून सोडूंक ना. ताणें तो तुज्या पासत दिलो. रोगोत व्हांवोन आमकां साल्वार केली. आमी पातकी आसलीं आमकां साल्वार केली. आतां जेजू म्हणटा हांवें जें करूंक जाय तें हांवें सगळें केलें. पूण ह्या मुखार तुमी जें करूंक जाय तें तुमी करात. जाल्यार तुमी जें काम करूंक जाय पळय तें तुमी करूंक ना जाल्यार हांवें केलां पळय तें बलिदान ताजो मान ना. तुमी सोजमोल्या काय? जेजू क्रिस्तान जें करूंक जाय पळय ताणें तें केलें. दर एक पातक्याक आपल्याच्या प्राणावरून ताणें मोग करून ताणें मेलो. खुर्साचेर तो मरोंकूच ना. मेल्या उपरांत परतून तो पुरोन जिवंत जालो. ताणें जें करूंक जाय पळय केलें. आतां तो म्हणटा तुमी जें करूंक जाय तें करात. कितें? म्हज्या रोगतान नितोळ जालें ती तुमी आयज सावन तुज्या पासत तुमी जियेनाकात. म्हज्या पासत जियात. आतां सर्वेस्परा पासत जी आमी जियोंक जाय आसलीं तीं ताजे पासत आमी तीं जियेनात. जेजू क्रिस्त व्हडतो जेजू आनी तो पातक्यांक बक्षिता तो जेजू. ताणें आमच्या पासत प्राण दिला आनी फकत आमी तालयो पेटयता. ह्या संवसाराच्या लोकांक थारोवन मेळटली. आमच्या सोयरेदारांक थारोवन मेळटली. आमच्या इश्टांची थारोवन जातली. तुमची बायल तुमची घोव तुमची भुरगीं तांकां थारोवन मेळटलें. जेजून जें करूंक जाय पळय ताणें केलें. आतां जेजू म्हणटा जें तुवें करूंक जाय पळय तें तूं कर. आमकां जें आमी करूंक जाय पळय तें जरी आमी करिना जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या त्या बलिदानाक महत्व आमी दिनान. मोगाच्या भावा भयणांनो, तो इश्ट सगळ्यांनी बरें पोट भरून जेवण जेवचें म्हणून ताणें पयलेंच बील फारीक केल्लें. हो विशय आमी नॉको आसलीं जाल्यार आमी सगळ्यांनी कितें केलें? पोट भरून जेवंक ना. तो विशय आमी नॉको आसलीं. खंयचो विशय आमी नॉको आसलीं? पातकी मनशाचो सर्वेस्पर ताजे सुबेज मोग करता पळय तो आसा म्हूण आमी केल्ला पळय ते पातकाचें फारीकपण आमकां मेवता पळय तें इफेन आनी तातूंतल्यान आमची सोडवण दिवपाक जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारांत आयला म्हणून ताणें खुर्साचेर आपल्याचो प्राण दिलो पळय ताच्या बलिदाना वरवीं. दर एक मनशाच्या पातकांतले सुटकारा मेवला म्हणून. दर एक मनशाचे पातकाचें तिका बोगसणें मेवलां म्हणून. मोन्नाचें तें खूस मोडून उडयलां म्हणून हें आनी कोणाकूच आतां इफेनान वचपाची गरज ना म्हणून हें आमी नॉको. सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचो प्रवास केल्या उपरांत वयताना तुमी वसात आनी सगळ्या संवसाराक बरी खबर सांगात. हांवें सगळ्या पासत म्हजो प्राण दिला. हे सर्वेस्पण आमकां दिल्या पळय ती जबाबदारी. आयज हांव तुमकां विचारता आमचे मदें कितल्या लोकां लागीं हो वेळ आसा सोम्या पासत जियोच्याक? आमच्या लोकां लागीं कितें लागीं वेळ आसा जेजू विशीं दुसऱ्यांक सांगोंक? आमचे मदें कितल्या लागीं वेळ आसा
सोर्वेस्पोराचे सेवेन भागीदार जावच्याक, सोर्वेस्पोराचे सेवेन भाग घेवच्या खातीर, जेजूची बरी खबर प्रचार करच्या खातीर आमचे मदीं कितल्या लोकां लागीं वेळ आसा. जीं जिवीं आसात ती या मुखार, ती आपल्या पासत न्हय पूण आपल्या पासत कोण मरण पळय परतून जिवो जाला ताकाच लागून जियेतलीं असल्या बरवश्यान जेजून तांचे पासत प्राण सोंपयलो. हांवें तांच्या पासत प्राण दिलो, ती म्हजे पासत जियेतलीं. ही सोर्वेस्पोराची आशा. पूण आयज आमी तारोण आमची जाल्या. बाप्तिस्म उदकाचो आमी घेतला, पूण पातकी जिवीत पळय ते आमी सोडल्यारूय चड वेळ आमी आमचेच पासत मोडटाव. आमची जोडलेली जोड पळय ती आमचेरूच आमी मोडीत आसाव. तोन्ने पिरायेची आमची मोळ, आमची जोडलेली जोड आपण्या पासतूच आमी मोडटाव. पूण सोर्वेस्पोराक आनी सोर्वेस्पोराच्या राज्या पासत आमी पळय ते उजार करून घेता. तुमचो वेळ पळय तो, तुमची ताकद पळय तो आनी तुमचें गिन्यान आसा पळय तें सोर्वेस्पोरान तुका दिलां पळय तें टॅलंट, ओ सोर्वेस्पोरान तुका दिलां पळय तें शिक्षण आसूंक जाता, ओ ती पदवी जावंक आसता. सोर्वेस्पोरा पासून उजार करपी कितलो लोक आसा काय? मातशें चिंतून पळयात. पवित्र सोर्वेस्पोरा बापा, रोयलेलें हें पवित्र उतर आमच्या काळजान तूं फळ दिताय म्हूण आमी तुका दिनवासताव. बेपरवा करून आमी जियेतालीं, तुवें केलां पळय त्या बलिदानाचो म्हत्व ना हें स्वत सगल्यांनी जाणा जावच्याक म्हूण दर एकल्याक आमकां तूं तुजो आदार दी. जेजूच्या नांवान आमी मागताव बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.